ह्या सगळ्या विशयाक एक एंगल आयिल्लें जेचेर म्हाका रिएक्शन जाय की हे भाजपा तुज्या थ्रू करून घेता कारण बी फिटींग लोक आसा जे मायनॉरिटी लोक आसा तांकां त्रास करपा खातीर वॉट एक्झॅक्टली इज द म्हणजे सिच्युएशन कितें हातून भाजप आज तुमकां हांगचे स्पश्ट उलयता हांव भाजप जी अपेक्षा आसली हिंदू भाजपाचे कसलेच सहकार्य मेळना हे आमचे सगळे गो भक्तांचे आज हे आसा नाराजगी आसा आज काँग्रेस 6 वर्सांक जे आमकां कसले मेळना नसले आमी सीएमाक सुद्दां अपॉइंटमेंटा खातीर तेन्ना पत्र दिलें पण कांयच आमकां फीडबॅक ना तीच गजाल आज भाजप सरकार येयल्या जाल्यार तीच आसा कांयच चेंजीस ना सो आमकां संघर्श फिल्डार डेलीच करचो पडटा आनी कोर्टान वचचो पडटा नाल्यार सरकार कडल्यान कांयच सहकार्य मेळना म्हणजे दोन्ही सरकारान कंपॅरिझन केलें जाल्यार तुमचे कडेन ह्या विशयाचेर आमकां अजून पर्यंत कांयच अशें सकारात्मक ना ह्या सरकारा कडल्यान पण अजून म्हाका तोच प्रश्न येता पयलींचो एजी आशिल्लो तो गो भक्त म्हणटा तोय तुमकां सीएमाचे अपॉइंटमेंट तेन्ना घेवन दिवपाक शकना पूण सीएम रेडी जाय न्ही सीएम जाय न्ही सीएम तेन्ना ताका मानसिकताच नासली न्ही आमकां अपॉइंटमेंट दिवपाक आमी पर्सनली हांव वचून म्हजे कडेन इनवर्ट केल्ले लेटर आसा सीएमा खातीर अपॉइंटमेंटा खातीर केंद्राच्या नांवान एक दीस अपॉइंटमेंट दिवंक ना आमकां अशें दिसना की तुका नॉन इशू तो इशू वयर काडला म्हणून कोणूच तुका सीएम लागीं घेना ना ना तो आमकां तो तेंचो विशय आसा पूण हो गंभीर विशय आसा म्हणून आमी वतले आमकां सीएम लागीं घेवप किंवा ना घेवप हो विशय ना आमकां गोवंशाचें रक्षण करप हो आमचो विशय आसा आनी ते आमचे गो भक्त खुबशे आसा ज्यांच्या सहकार्यान हे वयता आज पर्यंत सरकारचो आमकां 6 वर्सां जाले ह्या केंद्राक 1 रुपया फायदो ना म्हणजे कसल्याच प्रकारचे सहकार्य दिनात मानसिक सहकार्य ना कसलेच ना तरी पूण हे केंद्र काम करता सरकारचे काम आमी करता गेली 6 वर्सां सगळे आमचे गो भक्त मेळून एका वटेन तुमी गोवंश राखोवपाचो विशय करता आनी दुसऱ्या वटेन अशें जालां की गोंयच्यो गायो अनइकॉनॉमिकल जाल्या त्यो मॅक्झिमम 2 ते 3 लिटर दूद दिता ताका लागून जर्सी गायो येता भायल्यो गायो हाडटा ज्यो 16-17 लिटर दूद दिता ह्या विशयाचे हें जें आसा पळय न्ही ताका लागून गोंयच्यो गायो भायर पडल्यो अशें दिसना ना ना ताका लागून न्ही हाका खूब कारणां आसा पूण हेज्या भितर लोकांची मानसिकता जाली की गाय दूद दिता म्हणून गायक दवरप पूण आमी तर आतां आमचो फुडल्या दिसांनी प्रयत्न आसतलो दूद हो बाय प्रॉडक्ट आसतलो आज गायचे म्हणजे देशी गायचे उलयता जे आमचे गांवठी गाय हे जे गोमूत्र आसा शेण आसा हेजोच आज जो डिमांड आसा न्ही ताका मोठ्या प्रमाणात मागणी आसा गांवठी तूप आज 2.5 ते 3,000 रुपया मागणी आसा किलो अशा प्रकारचे मेळटा आनी हे लोकां भितर प्रबोधन जागृती करपाची गरज आसा त्या भायर औषधी खूब वापरूं येता आमच्यान गोमूत्र बी सगळें म्हणजे ते फक्त दुधा खातीर गांवठी गाय भायर पडली असो विशय ना लोकांची लोक शेता पासून पयस गेल्या आनी त्या खातीर शेती आसली तेन्ना बैल जावं गायचो वापर करताले इंटरडिपेंड सगळ्यो गोश्टी आसले म्हणून घरान दूद आसताले आयज लोकांक 40 ते 45 रुपया लिटर बाजारांतलें दूद घेवचें पडटा जाका बरें दूद नासता तें शुद्ध नासता तेच्यात कॅल्शियमचें प्रमाण कमी आसता प्रोटीन्स कमी आसता वेरेज आमची ज्यो गांवठी गायचे दूद पिया बऱ्यापैकी आसता हे तुजो थॉट प्रोसेस बरो आसा पूण एक्चुअल जेन्ना प्रॅक्टिकल करतलो पळय न्ही तेन्ना 2 लिटर दूद दिवपी गाय कोणूच पोसपाक रेडी नाही ताका ऑप्शन आसा न्ही ते दूद वाडोवपाचे खूब हे आसा आमच्या कडेन आतां 12 ते 13 लिटर दूद देणाऱ्यो गाय आसा गांवठीच गाय आसा तुमी पळोवंक शकता गांवठी गायो त्यो हांगासर आमी हाडल्यो आसा म्हणून आमी सरकाराक सुद्दां विनंती केल्ली जे आमच्या निवेदनान आसा की ह्या योजनेन काम देनून तुमी देशी गायचो आस्पाव करा तो अजून करूंक ना तेंच्यांनी मागीर गीर आसत सहीवाल आसत आमची लोकल ब्रीड आसा ताका बऱ्यापैकी डेवलप जाता आमी केल्लें आसा क्रॉस ब्रिडींग करपाक तुमचो अपोज आसतलो आसा आमी करिना आमी लोकांक हें करना पूण आमी हांगा क्रॉस ब्रिडींग करिना किंवा आमी नॅचरल आमचे कडेन हे आसा बैल आसा जो हे आसा आमी नॅचरल ब्रिडींगाक प्राधान्य दिता प्रोडक्टिविटी वाडोवपा खातीर क्रॉस ब्रिडींगचो जर प्रकार सुरू जालो जाल्यार तुमचो अपोज आसतलो फक्त आमचे इंडियन ब्रीड आसा न्ही जाल्यार आसतले पूण अजून आमी तेजे निर्णय घेवंक ना आमचे ट्रस्ट आसा आमी सगळे बसून ताजे निर्णय घेतले फुडल्या दिसांनी तुका दिसना हे सगळ्यो गजाली तूं इमोशनल लेवलार वचून चिंतता बिकॉज इंडियन ब्रिडूच इंडियन ब्रिडी वांगडा रावप यू आर थिंकिंग की सामकें इमोशनल नाही तूं आज लोकांक जागृतीची गरज आसा तुमकां एक सांगता आज ब्राझील सारकेलो देश हो आज वर्ल्डाक लिडींग म्हणजे दूध जर आसा खंय वर्ल्डाक जर जागतीक जर ब्राझीला कडेन ब्राझीलान आज शिफ्ट केल्ले आसा तो आज इंडियन ब्रीड जावं लोकल ब्रिडा कडेन वता जर्सी यांच्यांनी कॉन्सेप्टूच स्टॉप केला जर्सी भितर A1 हे प्रोटीन आसता जे दुधान सो A2 इज आमची आसा जे इंडियन ब्रिडान सो तेंच्यांनी आतां A2 चे सुरू केला आनी ब्राझीलाक ज्यो गायी गेल्यो ह्यो भारतांतल्यो सुरवातीक गेल्यो आनी तेंच्यांनी आज ते वर्ल्डाक दूध दितात जो डेरी जाले तेंच्यो इतले म्हणजे आमी भारतीय खूब फाटी आसा गोंयकारूय खूब फाटी आसा म्हणून दिसाक तुमी वाचले हालीं सुद्दां 2 लाख लिटर दूध आमकां हाडचें पडटा
अजून सरकाराचे सुद्धा व्हडलेशें जावंक ना. हें करतलो जाल्यार शेतकऱ्यांक बरो प्रोत्साहन दिवचो पडटलो सरकारान. जाल्यार हांगा दूद स्वावलंबी गोंय जातलें जाल्यार हें सरकारान पावल उचलचें पडटलें. 1 लाख गोवंश सध्या रस्त्यार आसा, स्ट्रीटाचेर आसा. नाही, हांव मान्य करिना. कित्याक हो फिगर कसो आयलो हे तुमी सांगूं शकता? हो फिगर एका इंटरव्यून तुमच्याच एका गोवंश सांबाळपी मनशान दिलो, जाचे फोंड्या आश्रम चल्ला. ताणें सांगलां की अरावंड 1 लाख गायो तुमी एस्टिमेट केले जाल्यार रस्त्यार अशें स्ट्रीटाचेर आसा. नाही, आमी सांगूं शकना. कित्याक आमी तेच मागणी केल्ली आमच्या मेमोरंडमात गव्हर्मेंटान. म्हणजे 1 वर्सा पयलीं आमी दिल्लें गोवा स्टेटीन एक पॉप्युलेशन सेन्सस कंडक्ट करचे, जितून आमचे इंडियन ब्रीड कितले आसा गोंयान हें कळटलें. पूण दुर्भाग्य कशें आमचे वेटरनरी ऑफिसर डिपार्टमेंट आसा ते करपाकूच तयार ना. ही मानसिकता ना. आमकां तो फिगर जाय कितें आसा पळय तो अजून पर्यंत ऑथेंटीक फिगर एक्चुअली हें गव्हर्मेंटान दिवंक जाय हो फिगर. म्हाजो प्रश्न हो आशिल्लो की रस्त्यार ज्यो गायो आसा पळय न्ही, ताका लागून अपघात जाता, हें जाता, त्योय स्वता त्या अपघाताक बळी पडटा. हय. सो ताका ऑप्शन कितें तुमी सिलेक्ट केला? ऑप्शन म्हणजे ताका कितें आसा, एका एक रस्त्यार सोडप ना हें बरोबर आसा. एका शेतकऱ्या मदीं जागृती जावंक जाय. कित्याक शेतकरी आयज सोडटा रस्त्यार आसत किंवा खाटीकाक जो बुचर्स आसा म्हणून तेज्या ताब्यान वता, म्हणून ती स्लॉटर हावजान वता. आनी जर शेतकऱ्यान जर हें दिलें ना, गाय रस्त्यार सोडली ना जाल्यार ती रस्त्यार येवची ना आनी एक्सिडेंटूय जावचे ना. ह्या खातीर जागृती ही म्हत्वाची आसा आनी त्या हेतून आमी प्रयत्न करतले. तुमी कितें करता? तुमी आमी अवेरनेस प्रत्येक हेका आमी अवेरनेस आमचें चालूच आसता. हें अभियान सुद्दां केलां आमी, तोच एक भाग आसलो. प्रत्येक तालुक्यांनी आमी मेळावे घेतले, लोकांक हेच बद्दल जागृती करताले. देशी गायेचें आमचें कितकें म्हत्व आसा हें तांकां सगळ्यांक आमी सांगताले. ही अवेरनेस जालें, पूण गायाक रस्त्यारसून हाडून ते कुशीक व्हरपाचें काम कोणें करता? आमी सद्या आमकां जेन्ना हे येतात, आमकां आतां गोंयभरांतल्यान सगळ्या मुन्सिपालिटी कडल्यान आमचे कडेन इंजर्ड आसत, एक्सिडेंटल सगळ्यो आमच्या कडेन येयल्ल्यो आसा. गायो आसत, बैल आसत, तांकां आमी हांगा पावल्या नंतर ट्रिटमेंट करता. आमचो एक अल्प हेतूर सेवा म्हणून डॉक्टर दवरला. तर त्या हेतूर आमी करतात. आमचे बाकीचे गोभक्त आसा, आमी आमकां जमता त्या प्रमाणे करतात. खुबश्यो आतां 6 वर्सांक आमच्या कडेन येतात. गोंयभरांतले सगळ्या केंद्रांतले पंचायती आसा, मुन्सिपालिटींतले आमच्याच कडेन येतात. इंजर्ड जाल्ल्यो गायो काय एक नॉर्मल गाय? इंजर्ड आसा, मागीर एक्सिडंटान मारलेल्यो वेगळ्यो आसता. इंजर्ड म्हणजे 2-3 प्रकारच्यो आसता. थोड्यांचेर कितें जाता, बायन बी पडलेल्यो आसता, त्यो वेगळ्या प्रकारे जाता. आनी एक्सिडंटान जाता तेंच्यो सबंद टायर वता, मागीर ते चड दीस उरना. हाडले काय 1-2-4 दिसांनी ट्रिटमेंट जावन ते वतात, त्यो मरतात. ओके, सरकारा कडल्यान एंटायर हेका तुजी अपेक्षा कितें? एक म्हाका अपेक्षा क्लियर दिसता की गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तूं बंद करचो म्हणटा. न्ही, गोवा मीट कॉम्प्लेक्स ते आमी कोर्टान कितें ते सांगताले. पूण सरकार कडल्यान अपेक्षा इतलेंच आसा आमकां, गोवंश हत्या बंदी कायदो गोंयान हाडचो हें आमकां, आनी विधानसभेन तेजेर चर्चा जावची. कित्याक भारतीय जनता पार्टीचें जेन्ना सरकार हांगा आसा आनी केंद्रांतले सरकाराचे सुद्दां खूब कडेन आमी हालीं दिल्ली बी गेल्ले, की भारतीय जनता पार्टी कडल्यान अपेक्षा आसा देशभरान हो कायदो येवचो म्हणून. आनी वेगवेगळ्या स्टेटींनी आसलो. हालींच कर्नाटकांनी हो कायदो आसलो, तेंच्यांनी पास केल्लो, पूण ते राज्यपालान तो संमत करूंक ना. परत काँग्रेस गव्हर्मेंट आयल्या तेंच्यांनी रिवोक केलो. आतां हे पूण आतां तूं एंटायर इश्यू आसा पळय न्ही, तो हिंदू वर्सीस अदर्स करून ना दवरला. ना, ही गाय ही आसा ही सगळ्यांची आसा. एक लक्षात घ्या, गाय गोमाता ही विश्वाची माता आसा. ती दूध दितना केन्ना विचार करिना ती हिंदू पियेता, मुस्लीम पियेता, क्रिस्तांव पियेता. हे मतभेद किंवा हे भेदभाव आमी लोकांनी निर्माण केल्ले आसा. म्हणून आमी लोकांक सांगता की तुमी गोमाता म्हणून तिका हें करा, ती दूध दितना केन्ना भेदभाव करिना. म्हणून त्या खातीर सगळ्यां भितर ही जागृती जावप गरजेची आसा. पूण आतां गोवा मीट कॉम्प्लेक्स बंद केलो, बीफ बंद केले, आमी गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता. आमची मागणी ऑलरेडी आमी पयलीं पासून करता की इल्लिगल अजून स्लॉटर हावजीस आसा ते इमिजिएटली सरकारान बंद करचे. इल्लिगल स्लॉटर हावजीस आसा थंय कत्तल जाताली खूब आसा. आमी ते प्लेसीस सुद्दां दिल्ले आसा. पुलिसां कडेन आमची चर्चा जाता, आमी तांकां सांगता. पूण आज पर्यंत गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवंक ना ते इल्लिगल स्लॉटर हावजीस बंद करचे. पूण पॉलिटिकल वील ना म्हणटा तुवें करपाक. एक्झॅक्टली ना. कित्याक? लोक नाराज, लोकांची नाराजी घेवंक जायना अशा प्रकारचे हे जातात. खंयच्या लोकांची? क्रिश्चन लोकांची आसूं शकता एक वेळ. त्या खातीर मुख्यमंत्र्याक अडचणी आसूं येता. आयडियली आतां तूच सांगता की गोमाता ही सगळ्यांची. एक्झॅक्टली न्ही. आमी पूण होच आतां खंयच्या तरी लोकांनी किंवा आमचे सुद्दां संत आसा हांच्यांनी किंवा चर्चचे धर्मगुरू आसा तांच्यांनी लोकां भितर प्रचार करपाक जाय. गाय कशी आमकां फायदेशीर आसा. आमच्या ह्या मुवमेंटान क्रिश्चन भाव आसा आमच्या बरोबर, मुसलमान भावूय आमच्या भितर आसा. ह्या आंदोलनाकूच जांकां दिसता हे जे एनिमल लवर्स आसा ते सहभागी आसा, ते करतात प्रचार प्रसार.
जेन्ना आमी ओवरऑल गाय बद्दल उलयता पळय न्ही तेन्ना एक बैलाची युटिलिटी आसा पळय ती आतां कमी जाला. मॅकनायज्ड सगळें फार्मींग जालां, एग्रीकल्चर मॅकनायज जाला. बैल कोण जोताक बांदिना कारण बैलाची गरज उरना. सो ते एक लायबिलिटी जावन उरता. सो फक्त इमोशन्स आसा म्हणून तो बैल तांणी पोसून दवरपाचो. नाही असो विषय ना. बैलाची खूपशी हे आसा उपयोग जाता. तो उपयोग करीत जाल्यार उपयोग जाता. बैलाक आतां हो हे बैल आसा हे कत्तलखान्यासून सोडयल्ले आसा किंवा आमच्या कडेन येतात ते सगळे रेस्क्यू केल्ले आसता. पूण जे बैल बरे आसता तेका आमी जोताक वापरता, मको पेरपाक वापरता, शेता खातीर वापरता. आनी काही जे शेतकरी आसा आमचे गोंयचे आसात, लागीं परिसरांतले, महाराष्ट्र आसात किंवा कर्नाटक अशे बॉर्डर सुद्दां असले जे शेतकरी आसा ते एप्रोच केला तांकां आमी हे शेती कामांक सुद्दां सांबाळपाक दिल्ले आसा बैल. सांबाळपाक तांकां दिल्ले आसा. सो बैलाचो वापर जायना असो न्हू, खूब जाता. त्या भायर तेंचें गोमूत्र शेण आसा ते परत शेती खातीर वापरूं येता आमच्यान. पूण हो प्रचार प्रसार जावंक ना. हेका जे मार्केटिंग जे जावंक जाय ते आज पर्यंत जावंक ना म्हणून फाटीं उरला. म्हणजे तूं आतां सगळी काव family पळयता of पळय cow, तेन्ना ते इकॉनॉमीक नदरेन पळयता की तांचे मार्केटेबिलिटी आसतली हय बाय ते प्रोडक्ट. न्ही लोकांक म्हत्व कळोंक जाय न्ही. आज आमच्या धर्मान आमकां खबर आसा विनायकी आसत, सत्यनारायण पुजा आसत, लग्न आसत, बारसो आसत, श्राद्ध आसत, ह्या विधीक गायीक पान दवरलेलें आसता, गायीक मान आसता, पान आसता धर्मांत आमच्या. कितेंय विधी जाले जाल्यार पूण हे आसतना तेजे बाकीचे हे म्हत्व बी लोकांक कळोंक जाय न्ही. धार्मीक आसत मागीर तेजो आमकां प्रॅक्टिकल कसो उपयोग जातात, खूब उपयोग करूं येता. एक म्हत्वाच्या मुद्द्या कडेन येता. लास्ट आमची इंटरव्यू टायम एंड जाता. सध्या बुल फायट जावची म्हणून हें चल्लां, लॉबिंग चल्लां. तुमचो व्ह्यू कितें? बुल फायट जावची? जावची न्ही. आमचो विरोध आसा गोवंश रक्षा म्हणून आनी आमचें केंद्र म्हणून आमी हेचेर आंदोलन उबें करतले आनी हेका आमचो सगळ्या पातळीचेर विरोध आसा. पूण अशें म्हणटा की ते बुल फायट जे करता की ते पयलीं पासून चलताले बुल फायट, तेन्ना शेतकरीच बुल फायट लायताले. आतां पयलीं पासून चलता अशी म्हणटा न्ही त्यो नॅचरल आसा. आतां हे बुल फायट जो विशय हे करतात इट इज अ पॉलिटिकल स्टंट आनी ताका एक वेवसायीक रंग आसा. थंय बॅटींग चलता, थंय बैलाचेर ह्या बैल जिखतलो काय तो जिखतलो म्हणून थंय पयशे लायले वता. सोरो मोठ्या प्रमाणात, अंमली पदार्थ आनी अनैतीक वेव्हार थंय जाता म्हणून ती गॅदरींग आसा. आनी मनोरंजन आज हे बैल किंवा गाय हो मनोरंजनाचो साधन ना. मनुष्य इतलो भुकेल्लो आसा की तेणें आतां टीव्ही मिडिया आनी कितें लावणी सगळ्यो सोंपली. बायल मनीस आतां तो हेचेर आयिल्लो आसा खंय बैलाचेर. बैला पासून मनोरंजन करप हें आमची संस्कृती न्ही. हे असंस्कृत लोकांचें हें कितें तरी षडयंत्र आसा आनी तें आमी हाडून पाडटले आतां. सेफ बुल फायट जाल्यार सुद्दां तुमचो अपोज आसतलो. आसतलो. तांकां जर करपाचें आसा जर पळोवपाचें आसा ऑलरेडी तेंच्यांनी गांवांत फेरफटको मारचो, अर्दे वर रावचें. जंय 10-15 गोरवां आसा थंय ऑटोमॅटीक जी धिऱ्यो जाता नॅचरल तेका तेंच्यांनी ताळयो वाजोवच्यो. आमी तांकां एप्रिशिएट करता. पयशे लावप ना. ना पयशे लावप ना, सोरो पिवन बाटले फोडप ना, तांकां इजा दिवप ना. तांकां जे मोठ्या प्रमाणान तांकां जे हे जाता न्ही इजा जाता तेजेर ते लोक पळयना. थंय बुल फायटान जर बैल मेलो जाल्यार तो ताका स्लॉटरिंगाक दिता, हेचे कडेन दिता. तेन्ना तेजें दायित्व कितें आसा मानवतेच्या दृश्टीन तेणें पळोवंक जाय तेका. हे आशिल्ले हनुमंत परब, जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्र वाळपयचे अध्यक्ष. तांणी सध्या उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केल्या जाका लागून गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे बचरींग थंयचे स्लॉटरींग बंद जाल्लें आसा. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे इल्लिगल स्लॉटरींग गोंयांत सोंपपा जाय आनी सरकारान एक कायदो करचो जाका लागून हांगा गो हत्याचेर बंदी आसपा जाय. ते पर्रीकाराचेर बेजार आसा ते म्हणटा. ते स्वता भाजपाचे कार्यकर्ते आसून सुद्दां तांकां पर्रीकर तांचे आयकना. तेंचे एडवायजर आशिल्ले ट्रस्टाचेर पर्रीकर बी तांणी सबसिक्वेंटली रेजिग्नेशन दिलां. आनी जेन्ना हे कोर्टान गेल्ले तेन्ना आयरोनिकली म्हणा किंवा कोइन्सिडेंटली म्हणा की तांचे जे एडवोकेट आसात ते काँग्रेस गव्हर्मेंटाचे पयलींचे एजी आसा. पूण ते म्हणटा हातूंत राजकारण कांयच ना. यू आर वॉचिंग काउंटर पॉयंट, युअर ओन इंटरव्यू सिरीज दॅट कम्स ऑन युअर चॅनल एवरी मंडे at 7:30 and 9:30 p.m. Keep watching Prudent.